लेट अस गो टू कॉन्स्टिट्युएन्सीस नाव व्हेरी स्पेसिफिकली उत्तरेसान सुरवात करया. उत्तर गोंय हो अशी कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्या जिल्ल्यांतल्यान तुमी येतात. श्रीपाद भाऊ सारको खडेगाठ अनुभवी कंटिन्युअस 5 टर्म केल्लो राजकारणी आसा. तुमकां आनीक उत्तरेक तर काँग्रेसीचें अस्तित्व सोदचें पडटा. तें मातशें ते बहिरगोल भिंग बी घेवन सोदचें पडटलें. सद्या अशी परिस्थिती आहा. तुमकां आज असो कितें कॉन्फिडन्स आसा की येदे व्हडल्या मातब्बर राजकारण्याच्या मुखार उबो रावन तुमी आज आमी जिखपा शकतात ही उतरां वापरतात? जेन्ना आमी लोक असेंब्ली इलेक्शन सुद्दां कंटेस्ट केल्ले तेन्ना आयज जर आमचो एक MLA भितर गेला जाल्यार 25-20 वर्सां सुमार असेंब्लीन आसलेल्याच एका आमदाराक आमी उडोवन आमी भितर असेंब्लीन गेल्ले आहा. सो हेचो भंय आमकां दिसना की कोण आमच्या फुड्यान आहा म्हणून. आमी आतां श्रीपाद भाऊ लोक म्हणटा श्रीपाद भाऊ बरो मनीस. ओके, तसो हांव सदांच म्हणटा की म्हाजो बापूय बरो मनीस. दॅट डजंट मीन की हांव ताका आमदार करतलो ना जाल्यार हेतून धाडटलो. तेची ती कॅपेसिटी आसपाक जाय, तेची ती एफिशियन्सी आसपाक जाय जी श्रीपाद भाऊन दिसना. आयज श्रीपाद भाऊ असलो मनीस जर 20-25 वर्सां जर आसा आनी तो जर म्हादयक लागून उलोवपाक शकना, तो जर गोंयच्या नोकऱ्यांक लागून जर उलोवपाक शकना. आतां लास्ट टायम तेणी सांगलेलें म्हादयचें कितें जाता, आपूण सोडटा, रिजायन करता, मागीर ते GSLाच्या जॉबाचें तेणी सांगलें गोवा शिपयार्डांतले ते गोंयकारांकूच मेळपाक जाय. कितें जालें? म्हणजे आयज अशा मनशाक आमी निवडून हाडटा ज्याच्या आवाजाक म्हणटा पळय ते व्हॅल्यूज ना सेंटराक. ताका व्हॅल्यूज ना आनी तो व्हॅल्यू ना हे BJPचे हांगाय दाखयल्लें आसा. व्हडले जुवारी पुलाच्या उक्तावणाक तुमी पळयलात ताका थंय फुडल्यान बसयल्लो कोणें फोन केलो उखलून येलो. मागीर आतां ताका स्पेशल चषक म्हणून करचें पडलें, खासदार चषक करचें पडलें दाखोवपाक की बाबा आपुणूय पिक्चरान आहा म्हणून. सो ही परिस्थिती जेन्ना एका लिडराची एका पार्टेन आसा जाल्यार त्या लिडराक आमी कित्याक म्हणून निवडून हाडपाचो परतो? लोकांनी कित्याक म्हणून ताका मतां मारपाची? जेचो व्हॅल्यू स्वताच्या पार्टेन ना तो लोकांक न्याय कितें दितलो? सिंपल हें आसा न्ही. हे लोक हें सगळें ऑब्जर्व करता. आनी म्हादय जी गेल्या नॉर्थाक जो इफेक्ट जातलो तो म्हादयचो आसा. आनी म्हाका दिसता ह्या म्हादयक लागून आयज उदकाक लागून जी बायलां वळवळटात, त्रास काडटात गोंयांत, आयज तो राग लोक ह्या फावटी बटन दामून आरजी वोट करून 100% हो राग काडटले. दक्षिणेक या. दक्षिणेक आतां फ्रांसीस सार्दिना सारको खडेगाठ राजकारणी, अनुभवी राजकारणी. आतां सार्दिन बाबाचेर भरपूर टिकाय जाता. पण काँग्रेस एटलिस्ट टील नाव 1-2 इलेक्शनां जर सोडले जाल्यार म्हणटा की दक्षिण गोंय हो आपलो बालेकिल्लो म्हणून. आजही तांची भुमिका तीच आहा की दक्षिण गोंय आपलो बालेकिल्लो. त्या बालेकिल्ल्याक तुमी कशे खिंडार घालपाचे चिंतता आज? साऊथ गोवा जर आमी आतां जेन्ना भोंवतात तेन्ना सालसेट एक आसा जेतून 8च कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा. पण बाकीचे जे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा ज्या जाग्याचेर काँग्रेस त्या रितीन स्ट्रॉंग ना. आमी जर आतां जो फोंड्या धरतो, फोंड्या आतां म्युन्सिपाल्टीचे इलेक्शन जालें, काँग्रेसची कितें परिस्थिती जाल्या तुमकां खबर आसा. मागीर आमचे असेंब्ली इलेक्शनाक शिरोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन काँग्रेसची परिस्थिती कितें जाली, प्रियोळान कितें जाली, मडकय कितें जाली, हें सगळें लोकांक खबर आसा आनी लोक हें पळयतात. सो काँग्रेस जी आसा पळय, ज्या काँग्रेसीक लोकांनी निवडून हाडलेले सालसेटीन जावं तो बाकीच्या कडेन सुद्दां त्या काँग्रेसीन लोकांचो विश्वासघात 2 टायम्स रोखडो फाटोफाट केला. 2017 केलो, 17 वयल्यान एकट्याचेर पावले, आतां 11तल्यान 3चेर आतां सद्या आहा. सो इलेक्शन येता म्हणसर कितले जातले लोकांकूय खबर ना. थोडे लोक ऑलरेडी देवाक पांयां पडपाक चालू केल्ल्या की हे 3 जाण तरी दवर, कित्याक ते काँग्रेसीक लागून आमच्या वांगडा झगडटा, लोकां वांगडा झगडटा, फाल्यां तेंची लज जावपाक जायना, गोंय सोडून वयचें पडटलें, देवा फुड्यान उजवाती लायता, वाती लायता, ते चालूच आहा. सो ही परिस्थिती जेन्ना एका पार्टीची आसा, जेन्ना एका पार्टे भितर तुका 3 लिडर जाला, 3 ग्रूप जाला, 3 सेपरेट सेलिब्रेशनां जाता, ह्या पॉलिटिकल पार्टीचेर लोकांनी विश्वास कित्याक दवरपाचो? सो एवरी टायम तोच येता म्हणून तेकाच निवडून हाडप हो रूल ना. आनी हेच्या पयलीं हे ब्रेक जाल्ले आहा रूल. सो म्हाका दिसता की ह्या फावटी लोक फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्स हेजो ऑप्शन म्हणून पळयता की बाकीचे सार्दीन बाबाचें सांगता कितें आतां तो एक्चुअली रिटायरमेंट घेवपाक जाय, पूण तांकां इलेक्शन येयलोकूच तांकां कितें कसली इंजेक्शनां घेतात देवाक खबर, पूण ते नाचपाक लागतात, सामके एक्टीव जातात. सो आतां तो एक्टीव जाल्लो आसा, पूण म्हाका दिसना ह्या फावटी तेंचो कितें जादू चलतलो म्हणून. आनी जो वोट स्प्लिटाचो जो तो बोवाळ करता, मागीर ते आनीक कोणाक यूज करतले व्हिडिओ काडपाक नाजाल्यार प्रेसाचेर घालपाक, हें सगळें आहा पळय भुरगेपणान लोक आतां वाजेल्ल्या. एक आसा की BJP आज सावथा विशीं कॉन्फिडन्स दिसता. ताजी फाटली 3 कारणां आसात. त्या एका कारणाचें नांव सुदीन ढवळीकर, दुसरी कारणाचें नांव रवी नायक आनी तिसरे कारणाचें नांव दिगंबर कामत. ते म्हणटात की फाटली खेपेक जे मार्जीन आहा तांचे 10,000 भितर आशिल्ले, ते 10,000चे मार्जीनय स्टॅटिस्टिकली पळोवपाक गेल्यार सुदीन बाबान दिल्ले.
आज म्हणटा ते सुदीन बाब आमचे बरोबर, रवी नायक आमचे बरोबर, दिगंबर कामत आमचे बरोबर, खंय आनी काँग्रेसीच्या हाताक तुगे सावथ गोवा उरला, ही बीजेपीची गरजना. अशी परिस्थिती भितर तुम्ही म्हणटात बीजेपी न्ही काँग्रेस न्ही आपूण म्हणून. पण बीजेपी जे आपले बीजेपीचे जर आम्ही ट्रॅक रेकॉर्ड पळयत, कोणूय कितले जाण बीजेपीन गेले, आता लास्ट टायम सुद्धा गेले, दॅट डजंट मीन की तेजी वोट शेअर वाडटा. वोट शेअर तशीच उरता. तूं कितल्यांकूय घे, हेवटेंतल्यान ते वटेन कर, वोट शेअर म्हणटा तो वाडना. तुवें फाल्यां तो एक मनीस हाडलो म्हणून तो वोट हाडटा अशें येना. तें गॅरंटी केन्नाच नासता आनी हें प्रूव जाल्लें आहा. सो बीजेपीक आपली स्वप्नां कितें चिंतता ना तो आपली कॅल्कुलेशनां करता ती करूं न्ही. आमचें काम आसा लोकां मेरेन पावपाचें, लोकांचो आवाज जावपाचो, लोकांचो विश्वास जावपाचो आनी लोकां कडेन वचोन लोकांक एक्सप्लेन करपाचें की आयज आरजीची गरज कितें आहा. लोकांचे विशय आसा ते मांडपाचे, सॉल्व करपाचो प्रयत्न करपाचो आनी लोकां खातीर काम करपाचें. दॅट इज वॉट वी आर डुईंग. आमी चिंतिना की आमच्या फुड्यान आमी श्रीपाद भाऊचेर आमी कॅल्कुलेशन करिना नाल्यार सार्दिनाचेर कॅल्कुलेशन करिना. कित्याक ती जर कॅल्कुलेशनां करपाक गेल्यार आमी काम करपाक केन्ना पावचे ना. वॉट वी आर डुईंग इज वर्क, लोकां खातीर काम, आनी तेच आमी करीत उरतले. मागीर लोकांनी डिसायड करपाचें की बाबा आमकां वोट मारपाचें काय ना तें.